गोयचे स्वर्गीस्त मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री आज संवसारांतल्यान अंतरलेले आसात आणि बरोबर 12 दिसांकडे अर्थातच 28 तारीख सांजेच्या 4:30 वरांचेर कला अकादमीच्या हिरवळीचेर एक आदरांजली कार्यक्रम सरकाराच्या वतीन आम्ही आयोजन केल्लो आसा आणि त्या संदर्भात ही पत्रकार परिषद जावन आसा। बरोबर 4:30 ही श्रद्धांजली कार्यक्रम शोकसभा सुरू जातली, ज्यातलेन सांस्कृतिक मळा वयले, राजकीय मळा वयले, वेगळे वेगळे राजकीय पक्ष जे आसात त्यांचे सगळे प्रतिनिधी, त्याचप्रमाणे समस्त गोयचे जे आमचे मनोहरभाईचे चाहते, जाणीन संबंध गोंयांत एक जनसंपर्काच्या माध्यमांतल्यान एक भरपूर असे लोक जोडिल्ले आसा। कारण आणि कला अकादमीच्या वतीन आज हो शोकसभेचो आम्ही कार्यक्रम 28 तारखेक आयोजन करतले। गोंयकारांक आग्रहाचे विनंती आसा, निमंत्रण आसा की तुम्ही मुजरत या कला अकादमीच्या हिरवळीचेर तुमची उपस्थिती लावून ह्या थोर अशा महान अशा नेत्याक मी आदरांजली वावची। खास करून म्हणल्यार गोंयचे भारताचे गृहमंत्री ते येतले, राजनाथ सिंग ते येतले आणि डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांकां आमी मेसेज कन्वे केल्ली आसा। आमकां मेसेज एखादी बाय 3 PM or 4 PM कन्फर्मेशन जातलें। ऑनरेबल गव्हर्नर साहेब आसतली, मुख्यमंत्री आसतलो। मनोहर पर्रीकर एक अजातशत्रू व्यक्तिमत्व। तांचो राजकीय प्रवास जर पळयत जाल्यार ज्या ज्या जाग्यार गेले तांणी नवे नवे मित्र जोडले, नवे कार्यकर्ते जोडले, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप ही ताची एक खासियत। म्हाका दिसता ताकाच लागून ताज्या राजकीय प्रवासाची जी ताणें चालू केल्ली कारकीर्द, म्हाका दिसता ही आदरांजली सभा ही सरकारान आनी कला अकादमीच्या जोडपालव्यान आयोजीत केल्या, तातूंत खरी श्रद्धांजली आसा। ताजे जेन्ना पार्थीव हांगा दवरिल्ले कला अकादमींत जवळ जवळ लाखभर लोक हांगा आयले दर्शन घेवपाक, पूण खूब जाणांक दर्शन घेवपाकूय मेळूं ना। हांव सगळ्यां कडेन एक विनंती करता की समेस्त गोंयकारांनी 28 तारखेक 4:30 हांगा येवचे, आपली ह्या थोर नेत्याक आर्गां वचची, एक खरी आदरांजली लोकां कडल्यान सरकारा कडल्यान ताका मेळची अशें हांव तुमचे मार्फत समेस्त गोंयकारांक विनंती करता की हांगा हो गोंयकारा वतीन हो एका पॉलिटिकल पार्टीचो किंवा एक सेक्शनाचो असो हो श्रद्धांजली न्हय, ही गोंयकारा म्हणून गावडेन म्हाका सांगलें की तूं हांगा प्रेस कॉन्फरन्साक यो, कित्याक हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन ना आनी गोंयकाराच्या वतीन हो असो श्रद्धांजली अर्पीत जावची, कित्याक हो मनीसूच असो आशिल्लो। हांव जाल्यार तेजी जर्नी ऑफ एक्सलन्स म्हणटा, म्हणजे केन्नाच आपलो स्वार्थ पळयनासतना गोंयचो विकास कसो जावचो, गोंयची समृद्धी कशी जावची आनी देश कसो घट जावचो म्हणून तांणी आमदाराच्यान विरोधी पक्ष नेते जाले, विरोधी पक्ष नेतेच्यान 4दा मुख्यमंत्री जाले, मुख्यमंत्रीच्या 4दा रक्षा मंत्री जाले। म्हणजे म्हाका दिसता प्रत्येक पैलू तर पळयत जाल्यार तांचे दोनूच हेतू आशिल्लो, एक देशाचें कशें बळ वाडचें आनी दुसरें गोंय कशें समृद्ध जावचें।